कार्मेल किरणाच्या सर प्रेक्षकांक म्हजो प्रणाम. कोडयाळ आमचे सोबीत शहर कित्याक हांगा सोबीत दर्यो आसा, सोबीत रूख झाडां आसात आनी हांगाची मनशाय सोबायेन भरलेली. तितलें मात्र न्ही, कोडयाळ वा दक्षिण कन्नड जिल्लो बुदवंताचो जिल्लो म्हणून तो नांवाडलेलो. तशें जाल्ल्यान हांगाचे मनशां ब्रेन्स अँड ब्युटी दोन्ही आसले. देखूनच म्हणटात कोण ना ब्युटी विथ ब्रेन्स म्हणून. आनी हाका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आमचो आयचो एकलो साधक. हाचें साधन कितें गे म्हूण सांगल्यार थोड्याच दिसां आदीं थायलँडांत चल्लेल्या मिस्टर टीन सुपर ग्लोब ह्या कॉन्टेस्टांत, ह्या ब्युटी कॉन्टेस्टांत विनर जावन कोडयाळचें नांव सगळ्या संवसारार्थाने परजळ अशें केलां. तर ह्या साधकाक आमी मेळया. ताचें नांव जावन आसा वरुण शेल्डन डिकोस्टा फ्रॉम बचपे. हाय वरुण, कसो आसा? हांव बरो आसा. ओके, तूं एक व्हडलें एक साधन करन हांगासर आयलें. मिस्टर टीन सुपर ग्लोब थायलँडान चल्लेलें आनी ताचो विनर जावन तूं हांगासर म्हज्या मुखार रावलाय. तर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हाऊ डू यू फील? आय फील व्हेरी प्राऊड टू रिप्रेझेंट इंडिया. म्हाका बरें हॅप्पी जाता इंडियाक रिप्रेझेंट करूंक. आनी म्हाका एक ड्रीम आहली इंडियाक रिप्रेझेंट करूंक फर्स्ट ऑनत किंचे म्हणी एकांतून डान्स नातल्या फॅशन शोंत किंचे म्हणी एकांत रिप्रेझेंट करूंक म्हूण आहलें. मागीर थायलँडान वचून विन करून म्हाका एक खुशी जाली इंडियाक रिप्रेझेंट करूंक. ओके, तर आमी मुखार चलोवन तूं उलया. तर तुमचें आतां तुज्या फॅमिलीक हांव पर्सनली वळखता. तुज्या फॅमिलीन तुजी मम्मी आसा, तुजो डाडा आसा, तुजे 2 जाण भाव आसात. तशें म्हण हांवें आयकलें तुमच्या फॅमिलींत हे मॉडलिंग ह्या फॅशन पॅजंटांत गेल्लीं कोण म्हणी आसात गी. तुका ह्या एका इव्हेंटाक, ह्या एका ब्युटी पॅजंटाक वचचें म्हूण सांगून इन्स्पिरेशन कोण? म्हाका डट्टू बरीत डिक्सन डट्टू म्हणून ताणें म्हाका इन्स्पायर केल्लें मिस्टर टीन सुपर ग्लोबाक वचूंक. आनी म्हाका ताणें फूल ट्रेनींग आनी करून म्हाका रेडी करून म्हाका मिस्टर टीन सुपर ग्लोबाक धाडिल्लें. ओके, मिस्टर टीन सुपर ग्लोबाक तुवें वचचें जाल्यार तुवें सांगलें तुका विजय डिक्सन आमचो. ओके, ताणें तुका ट्रेन केलें, ताणें तुका इन्स्पायर केलें म्हूण सांगून. पूण ताका वेच्या पयलें तुवें हांगाच दुसरे कडले म्हण कॉन्टेस्ट केल्ले गी. वय, हांवें फस्ट म्हजे ब्युटी पॅजंटाक गेल्लो हांव लिटल किंग ऑफ मँगलोर. तातूंत म्हाका फस्ट रनर अप मेळ्ळें. त्या ब्युटी पॅजंटाचो हांव मस्त शिकलां कशें पुरा ब्युटी पॅजंटाक वचीचें, मागीर कशें चलीचें आनी पुरा तातूंत शिकलां. आनी डिक्सन डट्टू म्हाका फस्ट थिंत मेळ्ळो. ओके, तर तुजें हांवें डान्स पळयलें इंस्टाग्रामाचेर तुजें, आनीक तूं ते लिटल स्टार्स ग्रुपा सांगात तूं आसाय. तुजे सुमार डान्स परफॉर्मन्स हांवें पळयल्यात. सो तुका हाका एक वचचें म्हणून तुका तुजी मम्मी आसा घरा वा तुजी डॅडी आसा हांचेर तुका काले म्हण सपोर्ट मेळ्ळो गी, वा म्हळ्यार तुका इन्स्पायर जालें गी, वा बायल्या कोण आयतावन तूं हाका येचें म्हणून तुवें प्लॅन केलें? कशें इन्स्पायर जाल्लो डिक्सन डट्टूतोन आनी यशस्विनी मॅम हातून. मात्र ती मुसर वचूंक आनी पुरा मम्मा डॅडान मस्त हेल्प केला. ती मुसर वचीचें जाल्यार ताणी मस्त हार्ड वर्क करीचें ताच्या फाटल्यान. तशें तुजे तयारेक तुवें कालें पुरा केलें म्हूण सांगल्यार तुजो इस्काले शिकप आसा, बिकॉज यू आर इन 8th स्टँडर्ड रायट नाव. 8व्या क्लासीन तूं सेंट जोसेफ इस्कालान शिकताय बचपेच्या. ओके, तर तुमी इस्कालाची शिकापी पळोवंक आसा, ताचे सांगाता तुजें डान्स पळोवंक आसा, ताचे सांगाता तुवें हाची प्रिपरेशन करूंक आसा. सो कशें तूं प्रिपेर करतलें? वॉट यू वर डुईंग एक्झॅक्टली? प्रिपेर जायचें जाल्यार हांव एक टायम दवरतलो. फस्ट हांवें शिकचें काम करचें, ताजे उपरांत हांव फूल डान्स आनी मागीर फॅशन शोचें फूल ट्रेनींग करतलो. तशें नातल्यार एक दीस शिकतलो, नातल्यार दुसरे दीस डान्स आनी पुरा करतलो. तशें हांव मॅनेज करतलो. ओके, तर आतां तूं हे मिस्टर टीन सुपर ग्लोब विन जालें. तूं त्या थायलँडाक तूं गेलोय. सो थंयसर इव्हेंट जालें. त्या इव्हेंटा विशीं आमकां सांगशें गी, म्हळ्यार तें कालें जालें, कितले रावंड जाल्ले, कितले जण आसले, सो ताचे विशीं दिल्लें आमकां इन्फॉर्मेशन दिताय गे. हां, मिस्टर टीन सुपर ग्लोब थायलँडांत आसलें. फस्ट कॉम्पिटिशन नॅशनल्स रावंड आसता तें कॅलिकटांत आसलें. तें जाल्यार ती दुसरी स्टेटाची इंडियातून येतात कम्पीट करूंक. ती फस्ट बेस्ट जाणांक सिलेक्ट करून वर्ल्ड फायनल्साक धाडटात. तातूंत हांवें फस्ट काडिल्लें, फस्ट प्रायज. थंयतून हांव वर्ल्ड फिनालेक वचून ती दुसरे कंट्रीज आसले, लायक आर्मेनिया, नेपाळ, श्रीलंका आनी दुसरी कंट्रीज आसली. तातूंत दुसरे 3 रावंड आसली. तातूंत एक इंडियन कॉस्ट्यूम रावंड, मागीर एक इंटरव्यू आनी क्वेश्चन आन्सर रावंड आनी एक टॅलंट रावंड. तातूंत पुरांत हांव वयर पडून म्हाका परत्यान फस्ट प्रायज मेळून हांव इंडियाक रिप्रेझेंट केलें. ओके, तर आतां टोटल कितले कंट्रीज जाणां ते आयिल्ली? हर एक कंट्रीन तातूंत कॅटेगरीज म्हणून आसतात गी. कितले कॅटेगरीचे कॉम्पिटिशन जाल्ले? सो लायक तुजी एकच कॅटेगरी आसली गी, दुसरी कॅटेगरी आसली. तुजे सांग आतां कम्पीट केलें, तुका एगेन्स्ट म्हणून सांगल्यार कॉम्पिटेटर तुजे कितले जाण आसले, ताचे विशीं दिल्लें आमकां सांगताय गी.
ते MTS जींत 2 कॅटेगरी असतात, एक 13 to 15 आणि एक 16 to 19. तातून हांव 13 to 15 आल्लो आणि मागीर 21 कंट्रीज आणि 57 कंटेस्टंट्स आले मुझे हातून आणि तातून नेपाळ, इंडिया आणि आर्मेनिया लास्ट फायनल 3 आयिल्ली. तातून नेपाळ सेकंड आयलो आणि आर्मेनिया थर्ड आणि इंडिया फर्स्ट आयले. मागीर अनेक कॅटेगरी आसा JMI म्हणून ज्युनियर मॉडेल इंटरनॅशनल. तातून 3 कॅटेगरी आहात, एक ज्युनियर टॉडलर, सिनियर टॉडलर आणि JMI. तातून दुसरे इंडियातून गेले मात्र तातून हांव नासलो. सर तर तुका आतां इंटरव्यू रावंड म्हणून तुवें सांगलें, आतां तुका ब्युटी पॅजंटांत खाली तुवें फॅशन शो चल्ल्यार पावना, तुजें कॅट वॉक तुवें केल्यार पावना, तुजें कॉस्ट्युम्स वा ताचेर मात डिपेंड जाल्यार पावना. बट देर आर क्वेश्चन रावंड. ते क्वेश्चनाक तुका कर्ली क्वेश्चन विचारले, ताका तुवें कर्ली जापी दिल्यो. म्हाका फर्स्ट क्वेश्चन विचारले तुजी वीकनेस काले म्हणून. ते जाल्यार वीकनेसाक हांवें म्हळें मुझे कडेन कांय वीकनेस ना म्हणून हांव, एवरीबडी हॅज अ वीकनेस, बट मुझे कडेन कांय वीक आसल्यार हांव तें नेक्स्ट टायम पळोवन अपग्रेड करता तें म्हणून नेक्स्ट टायम जायनातलें बरें तशें. मागीर सेकंड क्वेश्चन विचारले तुजे कडेन क्वॉलिटीज आसात गी म्हणून विन जावंक आनी ती काले म्हणून. हांवें विचारलें मुजी क्वॉलिटीज आसा मुजे कडेन विन जावंक, तशें मुजे कडेन आसा कॉन्फिडन्स आनी मागीर मुजे कडेन टॅलंट आसा तशें आसा म्हणलें हांवें. मागीर लास्ट क्वेश्चन विचारलें तुका एक जणाक एलिमिनेट करूंक आसल्यार कोणाक एलिमिनेट करता म्हणून. फर्स्ट म्हळें हांवें कोणाक एलिमिनेट करना म्हणून. नेक्स्ट तांणी म्हळें तुका फोर्स केल्यार कोणाक एलिमिनेट करता. ते जाल्यार हांवें म्हळें आर्मेनियाच्याक एलिमिनेट करता. काल्याक म्हळ्यार तांणी काल्याक विचारलें देखून हांवें म्हळें काल्याक म्हळ्यार तो क्वॉलिटीज दाखयनातलो किंची त्या कॉम्पिटिशनाक गरज जाली, किंची दुसरी दाखयताली जाणां देखून. ओके. तर तुवें म्हणचें जाल्यार हे ब्युटी कॉन्टेस्ट कितें आसा इट इज नॉट ओन्ली ऑन युअर ब्युटी, तुजें आउटर एपियरन्स तितलें मात्र पळोवन तुका ते सिलेक्ट करनात, बकार तुजे कडेन क्वेश्चन विचारतात आनी तुजे क्वॉलिटीज ती पळयतात. तर आतां म्हाका सांग आनी उरलें मुखार तुजें प्लॅन कितें, लायक वॉट आर यू प्लॅनिंग नेक्स्ट? म्हाका मुखार पळयचें जाल्यार मिस्टर इंडिया जावंक आनी इंडियाज नातल्यार वर्ल्ड्स बेस्ट डान्सर जावंक. ओके. तशें आनी म्हाका दुसऱ्यांक म्हजे एजाच्यांक एक रोल मॉडेल जावंक तशें. ओके. तर तुका आतां तुज्या फॅमिली विशयांत तूं इल्लें म्हाका सांगशी गी, म्हळ्यार घरांत कोण आसा, तुका कशें तुज्या फॅमिलींतून कशें सपोर्ट मेळटा, तुज्या ट्रेनिंगा खातीर कालेंपुरा तूं करताय ताचे विशीं इल्लें म्हाका सांगशी गी. म्हज्या फॅमिलींत 5 मेंबर आहात, म्हजी मम्मा, डॅडा, हांव आनी म्हजे 2 भाव. म्हज्या फॅमिलींतून सपोर्ट मेळटा जाल्यार ती म्हाका दुसरे ट्रेनर हाडटात दुसऱ्या जाग्यार म्हाका बेस्ट ट्रिटमेंट मेळच्या बरी आनी खंय गेल्यार म्हाका बरो जाग्यार दवरतात, बरें जेवण आनी मेळच्या बरी करतात, तशें म्हाका सपोर्ट दितात ती. ओके. तर तुमचे आतां बचप्यांत तुमची एक बेकरी आसा, सो डॅडा आनी मम्मा मेळून ती बेकरी चलयतात, तशेंच तुका मस्त सपोर्ट करतात. तुजे खातीर तूं कितें म्हणल्यार तूं फॅमिली निमाणो, यू हॅव यू एल्डर 2 व्हडले भाव आसात, तूं निमाणो, तशें जाल्यार तुजे वयर सड्ड कोण दाटोगी मम्माक आनी तशें कांय ना, ती तेगांक इक्वली मोग करता तशें. ओके. तर तुज्या भावांक आनी परत तुजे वेर आतां मस्त प्रावड फिलींग, तशें तुवें पार्टी येताना तुका वेलकम केल्ली रीत, तुका सक्कड आतां एअरपोर्टाक मेळोंक आयिल्लें, सो तें परत संभ्रम चलयतना तुका कशें भोगलें, लायक तें फिलींग कशें आसलें? म्हाका मस्त हॅप्पी जातालें, मात नर्वसय जातालें, काल्यार म्हळ्यार तें म्हजें फर्स्ट टायम केदां जालें अशें कोणी म्हाका हें करूं ना. आनी मागीर इल्ले वेळ जाल्या उपरांत म्हाका मस्त हॅप्पी जावंक सुरू जालें, ताजे उपरांत हांव कॉन्फिडंट जावंक सुरू जालो. ओके. तुका आतां हें ड्रीम म्हणून बघता की रियालिटी म्हणून फील जावन आसा? म्हाका ड्रीम जालें. ड्रीम म्हणून फील जावन. ओके. तर डियर वरुण डिकोस्ता, तूं आज हांगासर आमच्या सांगात आयिल्लें, तुज्या सांगात तुजी मम्मी आसा तिका आमी मेळटले हांव मागीर. तर हांव फर्स्ट ऑफ ऑल तुका आमच्या सर्व प्रेक्षकां तर्फेन व्हडलें कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, कित्याक म्हूण सांगल्यार तुवें ह्या 12-13 इयर्साच्या प्रायाचेर कितें केलां इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचिवमेंट. सो मुखार तुवें कालेंपुरा करूंक आसा, ताका सगळ्या खातीर हांव तुका ऑल द बेस्ट म्हणटा. मे बी मिस्टर इंडिया टायटली तुजें तावन आमच्या इंडियाक एक येवन दी म्हणून, मिस्टर इंडिया आनी मिस्टर वर्ल्ड म्हणून आसा, ती पुरो टायटलां आमकां येवन दीत कोडयाळाक म्हूण सांगून हांव वाशेत आसतना आमी तुज्या मम्मीक मेळया गे. तर आमच्या सांगात हांगासर आसा लेडवेन बाय, म्हजी एक बरी इश्टिणी, ती तिका सुमार वर्सां जावन हांव वळखता. लेडवेन बायक हांव परतून सोशल मिडियाचेर पळोवन आसा, तिच्या तोंडा वयलो तो संभ्रम, आज तिच्या पुताक एक पळयतना तिका जावनसो तो एक गौरव, तो एक प्रायड फिलींग आमी कितें म्हणटा ते लेडवेन बाय तोंडार आसा. तर लेडवेन बाय, म्हाका सांग पुताचें हें एक साधन तुका कालें फील जावन आसा? मस्त खुशी जाता, काल्या म्हणजे चड कांय सांगूंक जायना म्हाका.
ती फुल इमोशनल जावन आसा तिच्या दोळ्याच्या कंची न्ही ती संभ्रमाची दुकां तिच्या तोंडार तें दिसतात तर लेडवेन बाय मुखार सबार मुस्तू वाट ताणें सोलोंक आसा थोडी माटां ताणें काडल्यान मात्र तर तुका देव बरें करूं म्हणटा आमच्या प्रेक्षकां तर्फेन कित्याक तुमकां सुबारकडे इंटरव्यूज आसत जावंक पुरो पूण पयलो एक इंटरव्यू काडून भाग आमकां मेळ्ळो तर तुमकां डिकोस्टा गेल्या कुटुंबाक परत येवटी परबी पाठयत आसतना वारूण तुका हांव सर्व बरें मागता तर विक्षकानो वारुणाक आमच्या मागण्यांत आमी तसो उडास दवरया कित्याक ताणें मुखार आणखी चड वाट चलोवन वचोंक आसा आणखी साबार ताजे तालेंत उर्जीत ताणें करूंक आसात आनीक आणखी चड प्रशस्त्यो ताणें स्पेशली आमच्या देशाक आमच्या गांवाक ताणें हाडूंक आसात इंडियाक वर्ल्ड मट्टाचेर ग्लोबल मट्टाचेर ताणें रिप्रेझेंट करूंक आसा तर ताका हांव सर्व बरें मागता परत हे पोटी आनीक सदांका काणून तुमच्या मुखार हांव परत येतली तवळ पर्यंत समेस्तांक देव बरें करूं.